Luke chapter 1 verse 49. कित्याक सक्तिवंतान मुझे पासत विचित्र कामां केल्यात, अगेवोन ताचे नाव. Luke chapter 1 verse 28. देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, तरेस्पोर तुझे सांगाता आसा. Psalm chapter 34 verse 5. ताचेर नदर लया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले, लजेन तुमची तकली पंदाक तुम्ही केदीस घालची ना. Psalm chapter 37 verse 11. पूण कालते मनीस देशाचे वारीसदार जातले आनी पुरत्या शांतीन सुख संतोष भोगतले. 1 John chapter 4 verse 12. कोणी मनशाक देवाक केन्नाय पळयलो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. 1 John chapter 4 verse 16. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग, जो कोण मोगान येता तो देवा थंय जियेता. 1 John chapter 4 verse 19. देवान आमचो पयलो मोग केलो, देखून आमी मोग करचो. Luke chapter 1 verse 46 to 55. मोरयेचे स्तुती गायन. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सरस्पराची वडवी गाता, आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली, देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान मुझे पासत विचित्र कामां केल्या, अगेवोन ताचे नाव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट, संततेतावन संतती पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला, आपल्या काळजान वडपूण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंचासनांतावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान आनी ग्रेस्ताक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. उकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान. आमच्या पुर्वजाक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक सदांकाळ.